लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 6 वळी 1 ते 16. सोनवारा विशीं प्रश्न. एका सोनवारा दिसा जेजू शेतांतल्यान वेता आसतना ताचे शीस पणसां तोडून आनी ती ताळतार मुरडून खाताले. कांय फारिसेवांनी तांकां म्हळें, सोनवाराचें करूं नजो तें काम तुमी कित्याक करतात? आनी जेजून जाप दिवन तांकां सांगलें, दाविदाक आनी ताच्या सांगाता आसलोल्यांक भूक लागली तेन्ना ताणें कितें केलें तें तुमी वाचूंक ना कितें? तो देवाच्या घरांत भितर सरलो आनी याज्ञिकां भायर कोणाच्यानूच खावं नजो आसले ते देवा मुखार दवरलोले उंडे ताणें काडून खेले आनी आपल्या सांगात्यांकूय दिले. हें तुमी वाचूंक ना? आनी ताणें तांकां म्हणलें, तर मनशाच्या पुताक सोनवाराचेरूय अधिकार आसा. जेजू हाताक आर जाल्ल्या मनशाक बरो करता. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा तो देवस्थानांत वचून शिकोवन दितालो आनी उजव्या हाताक आर जाल्लो एक मनीस थंय आसलो. जेजूचो गुन्यांव करचे खातीर सोनवारा दिसा त्या मनशाक बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेडून पळयताले. तांच्यो चिंतना वळखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेगांत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, सोनवारा दिसा कितें करूं येता, बरें काय वायट? जीव वांचूं येत ओ काडूं येत? हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेन्ना तांचेर सगळ्यांचेर नदर भोंवडावन ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. ताणें तशें केलें आनी आदले भाशेन ताचो हात सारको जालो. पूण तांचो राग एकदम चडलो आनी जेजूक कितें करचें ते एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू 12 जाणांक विंचून काडटा. मागीर अशें जालें. मागणें करूंक जेजू एका दोंगरार गेलो आनी देवाक मागणें करून ताणें आख्खी रात सारली. उजवाडतोच ताणें आपल्या शिसांक आपयले. तांतल्या 12 जाणांक विंचून काडले आनी तांकां धर्मदूत अशें नांवूय दिलें. ते हे: सिमांव, ताका पेद्रू म्हूण ताणें नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब, जुआंव, फिलीप, बार्तोलोमेव, मातेव, तोमास, आल्फेवाचो पूत जाकोब, आनी क्रांतिकार म्हणलोलो सिमांव, जाकोबाचो पूत जुदास, आनी घातकी उतोरलोलो तो जुदास इस्कारियोत.